सोर्वेस्परान आदाम आनी एवेक ईदन बागेन सगळे फळ खावपाची तांकां जबाबदारी दिली. फकत एकूच फळ खायनाका, तातूंत कितें वायट आसा? सगळे तूं फळ खायनाकाय, फकत एकूच तूं फळ खा अशें म्हणलें जाल्यार आमी हवाचे वाटेन आमी म्हणोंक जाता. पळय, हें सारकें न्हय सोर्वेस्परा. 90 आनी 9 फळ तूं सारकें काडटा आनी म्हणटा खायनाकाय. एकूच तूं फळ खा थिंगासोर म्हणटाय. हें कोणाकूय त्रासूच न्हू सोर्वेस्परा. असल्या विशयान आमी एवेचे वाटेन रावन ताजे लागीं उलोवंक जाता. पूण सोर्वेस्परान कितें म्हणलें? 90 आनी 9 फळ तुमी खायात आनी एकूच फळ खायनाकात. 90 आनी 9 फळान तुमी खुशालकाय जावंक जाता न्हू. ती तांकां दादोसकाय ना म्हणून ते एक फळ तांकां जाय ह्या म्हणून हेच मनशाचेर कोश्ट घेवन आयले. म्हटल्यार आमचे मदें जायतो लोक जायती मिनूत कोत्ता. सकाळचे उठोन 5 सावन घरांतल्यान भायर सोदतात. रातचे 11 म्हणल्यार ते वावर करून आसा. कारण कितें तें? आमची लालच आसा म्हणून न्हय, आमची ती खोटी आशा म्हणून न्हय. पळय, ते निर्णय पासतच न्हय. पळय गो, अमके पासत पासून कार आसूंक जाय, कार आसूंक जाय, कार आसूंक जाय. अरे कित्याक ती कार ना? शेजाऱ्या कोणे पासून कार आसा ते पासत. म्हणल्यार शेजाऱ्यान कार घेतला म्हणून आमी कार घेवंक जाय काय? अरे आयक रे, आमकांय वयली मावली बांदूंक जाय, वयलो तो मावो बांदूंक जाय, वयलो तो मावो बांदूंक जावो. अरे कित्याक तो वयलो मावो? आमी सगळा आसतात तितलेच पुरो न्हू. अरे शेजाऱ्यान पळय थिंगा बांदला, तांणी फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोरूय थिंगा बांदला. फकत आमीच हांगासर कित्याक केन्ना आसन हांगा ग्रावंड फ्लोराचेर जी येतात? गरज आसा काय? मातशें चिंतून पळयात. मातशें आयक, आमचे पासून एक आमचें घर आसूंक जाय, आमचेंच घर आसूंक जाय, आमचेंच घर आसूंक जाय. कित्याक जाय? पळय, भाड्याच्या घरान वता तें पुरो न्हू. ना, आमचे घराचें म्हाका सोपोन आसा. कितें म्हणटा तें? पळय, आमचें घर आसूंक जाय म्हणून हें म्हजें एक सोपोन म्हणटा. म्हजें घर, म्हजें घर, म्हजें घर. मेळता तो पगार फकत 8,000 आनी फकत 10,000. 15 लाख जाय आमचें घर तुका खंय मेवतलें? पळय, आतां आमचेंच घर ना म्हणून आमी खुशाल काय आसा न्हू. पळय, इतलेंच पुरो न्हू. पूण ते मेरेन आतां एकेच वाटेन तोंड दवरून आसा. गो घरा येताच तोंड सारकें ते वाटेन. जेवण जेयताना गो एके वाटेन बसता आनी बायल दुसरे वाटेन बसता. कोडी घाल म्हणल्यार थिंगा चटणी घालता, चटणी घाल म्हणल्यार थिंगासर उदक थिंगा घालता. मातशें तूं चिंतून पळय, कित्याक तूं अशें कोत्ताय? तूं जे मेरेन तें घर म्हाका दिनाय, तुजें तोंड पळयात कितें म्हणटा तें. हांव पळयचें ना अशें म्हणटा. जायते फावटी म्हजे लागीं गोप आयला, ती थिंगासर येतात सारके खोंती बोरीत आयल्यान. कित्याक तुमी खोंती बोरीत? कित्याक तुमकां इतली चिंत ना? काय न्हू पास्टर, आमच्या जिवितान एक आशा आसा. कसली ती? आमचें घर जाय, आमचें घर जाय. जाल्यार मागीर कितें जालें? सोर्वेस्पोर ताणें कुरपा दिवन आमकां घर दिलें. जाल्यार तुमी इतली दुखी कित्याक आसा? तुमी खुशालकाय आसूंक जाय न्हू. तेन्ना सावन आमकां सूख ना. कित्याक? कितें जालें? घोडो ना पळय तेजेर वोन व्हरतें आमी रीण काडलें. घर 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 अशेंच म्हणून, नाका 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 अशें म्हणूनय म्हजी बायल घर 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 अशें म्हणत रावली. आतां म्हजीच बायल, तिका आशा आसा आनी ती म्हजे लागीं मागता म्हूण. हांवें अशें चिंतलें तें 6 लाखान जातलें, पूण आतां तें 25 लाख पासून पावलें. तेका लागून आदल्या जाणट्यांनी म्हणल्या, घर बांदून तूं पळय, काजार जावन पळय. 6 लाखान तें जातलें म्हण चिंतलें, पूण आतां तें 25 लाखाक पावलें. रीण काडचें पडलें. सगळें काम थिंगा काबार जालें. फकत पेंट काडपाचो उरलो. आनी इंट्रस्टाचेर आमी पयशे गेले जाल्यार कितें जालें? ते रीण काडत आनी दाराचेर ते सदांच मात्तात. सुखान जियेतलीं आनी खुशालकायेन जियेतलीं अशें त्या घरान भितर सरलीं. ज्या दिसाच्यान त्या घरान आमी पावल दवरला पळय त्या दिसाच्यान सूख शांती ना. जेवणूय जेवंक पावना. जाल्यार आतां कितें केलां? आतां त्या घराचेर ताले मारला आनी तें रीण काडलां पळय तांकां आतां वाट सोडूंक भायर येयल्यान आनी भाड्याक आमी रावता. बरें आसा. आतां कितें तुमचो मागण्याचो विशय? मागणें कोर. बेगीनूच तें घर कोणें विकतें घेवचें. तें घर कोणें विकतें घेवचें म्हूण तूं मातशें मागणें कोर. कितलोच लोक म्हजे लागीं येवन अशें मागणें करूंक सांगता. हांव सकाळचो वयता आनी 2 कामां कोत्ता. हाजे पयलीं हांव एकूच काम कोत्तालो. हें आतां रीण काडपाक हांव तो 2 कामां कोत्ता. तोरी आसतना सगळें उणें जाता. जाल्यार आतां आमी एक निर्णय घेतला. बरे भाशेन ह्या भाड्याच्या घरान रावतले आनी हें घर बांदलां तें विकतलें. कित्याक आयले इतले कोश्ट?
कित्याक आयले इतले त्रास, कित्याक आयली असली अशांती? जिवितांत दादोसकी नाय त्या पासत न्हू, त्या पासून जेजूच्या नांवान हांव तुमकां म्हणटा, तुमकां जें सोरेस्परान जें दिलेलें आसा तातूंत तुमी दादोसकायन सारकें जियात. पोत्तून सांगता, उंडो, घर आनी आंगोस्त्र एकदम गरजेचें. जें आसा पळय तातूंत तुमी दादोसकायन रावात, हें तुमी शिकात. जें आसा पळय तितून तुमी दादोसकायक रावात. जी दादोसकाय ना म्हणून तें फळ जाय त्याच पासतूच. ते फळाची आशा करून तें फळ तोडून तें पयलें केलें आनी आपल्याच्या घोवाक दिलें. आनी आयज मनीस हे संवसारांत इतले कोश्ट काडपाक, इतले तांकां परिश्रामी काडपाक, इतलें सगळें तांचे जिविताचेर हें कोश्ट काडपाक कारण कितें? त्या दिसा पळय ती सारकें जियोंक ना, त्या दिसा पळय ते दादोसकाय रावोंक ना. केनाक शेतकामतीचें काम करचें पडलें, सारकें गाम वावपाचें काम करचें पडलें. कोठीन तुमकां थिंगासर वावर करचो पडटलें आनी तेजे उपरांत पोट भरतलें असलो थिंगासर श्राप दिलो. सोर्वेस्परान 10 आज्ञा दिल्या, तेतूंतल्यान एक आज्ञा कितें तुमी जाणात? 6 दीन तुमी थिंगासर कितें करूंक जाय? 6 दीस पर्यंत तुवें काम केल्या उपरांत एक दीस तुवें विश्व घेवचो. येस, त्या दिसा पर्यंत आयज पासून तांकां विश्वय ना. काम 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 काम. आतां आमी तर केनाक पळय जाल्यार तो शेतकामती शेतान तो वावर कोत्ता आनी आबेल गोरवां राखणो. आतां एका विशयाचेर आमी आदम आनी आवेक तांकां दोगांकी बरें म्हणूंक जाय. खंयच्या विशयान ताणें तांच्या भुरग्यांक सोर्वेस्पोर आसा हें सोद ताणें तांकां शिकयलें. ह्या पासत एवेन म्हटलें, केनाक जेन्ना म्हाका ताणें दिलें, सोर्वेस्पोरान म्हाका कितें म्हणटा? सोर्वेस्पोराच्या आदारीत हो मनीस हांगासर जल्मला अशें म्हटलें. ताणें आपल्या भुरग्यांक सोर्वेस्पोराची ओळख दिली. ह्या भाशेन सोर्वेस्पोराची ओळख दिवंक ना जाल्यार ह्या संवसारान रावता पळय तो मनीस कितें करतलो? ह्या संवसाराची बोस करतलो. बारकायेन तुमी विचार करात. सोर्वेस्पोर ना म्हणून हो विशय नको म्हणून मनीस कितें करतलो? ताचे मुखार आसा पळय ते रचनेचो तो बोस करतलो. रचनारान सगळें तें रचून हाडला आनी हे मनशांक रचनेक इनाम दिला, एक भेट कशी दिला. सगळी रचना ताणें मनशांक एक भेट कशी दिल्या. हें एक गिफ्ट. हें गिफ्ट तर मनशांक कोणें दिला पळय तर नoko जाल्यार गिफ्ट दिला पळय त्या सोर्वेस्पोराक विसरोन ह्या गिफ्टाची ते पुजा करतात. आयज जायतो लोक हेंच कोत्ता. रोचनाराची पुजा करचे बोल देख, कित्याक ते रोचनेची पुजा कोत्ता म्हटल्यार तांचो रोचनार कोण पळय तो ते नको त्या पासत. आमी क्रिस्तांवां आमी चड सुभागी कित्याक? ह्या समाजाक कोणें रोचला पळय तो सोडवंडार आमकां खबर आसा. गिफ्ट दिला पळय ताजी आमी पुजा करूंक जाय, पूण गिफ्टाची आमी पुजा करची न्हय. ल्हान भुरग्यांची संवय तुमी कितें जाणा? कोण गिफ्ट दिता पळय ताका तें पसंद ना, तांकां तें गिफ्टूच जाय. जायते फावटी सांगलां, पोत्तून तुमकां सांगता. बापूय कितें करता? 5 रुपयाचो तो कॉयन घेता आनी हातीन दवरता. कित्याक? भुरग्यां बरोबर फेवंक. आनी भुरगो थिंगासर येता आनी बापा बरोबर तो बसता, ताच्या वेंटयेन बसता, ताका किस करता, ताजे लागीं उलयता. तो कितलोय किस करीत पूण कितलोय तो उलयत पूण ताजी नदर ते 5 रुपयाचेर आसा. बरें आसा. तो जायते उलयता पूण ताजी नदर पळय ते पापाचे 5 रुपयाचेर ताजेरूच तेजे आसा. ल्हान तो ओडीत आसा. खरेपणी ताका कितें जाय? ताका कितें पापा जावो? ना, खरेपणी ताका पळय ते 5 रुपया जाय. आतां पळोवया हेजो मोग आनी कितलो आसा. पूण तो पापा कितें करता? ती मूठ बंद करता, सारकी ती दामून दवरता. पूण हो पूत कितें करता? ताजो हात तो सोडिना, सारको बोलीश कसो कितें करता? ते बोट उक्तें करीत आसता. आतां पापा म्हणटा जावन दी, आतां वचोन दी. ताजी आशा आसा म्हणून मूठ उकडटाच बेगीनूच ते 5 रुपया काडटा. आतां 5 रुपया मेवला पळय तो पूत ताजे उंटयेन आतां बसतलो काय? तुमीच सांगात. तेका ते 5 रुपया मेवता थंयचो आसा. आतां पळय ते बापायचे इतलो उंटयेन बसतलो, ताका ते एका क्रोकोडायलाचेर बसलो अशें दिसता. रोकडो थिंगासर उडोवन धांवता. पापा टाटा म्हणून वचून वयता. आतां म्हजो प्रश्न, खरेपणी ताका कितें जाय आसलें? गिफ्ट दिता पळय तो बापूय, ओ बापायच्या हातान गिफ्ट आसलें पळय तें ताका कितें जाय आसलें? गिफ्टूच जाय. कित्याक? हे चायल्डिशनेस. ताका कितें म्हणटा? भुरग्याचें भुरगेपण. भुरग्यांचो स्वभाव म्हणल्यार कितें? गिफ्ट दिता तो तें तांकां नाका. कितें जाय? गिफ्ट जाय.
आमच्या मोतींतल्यान आमी सारकी तिंगा तर जावंक ना त्या पासत मनीस मनशाकूच रोसला पळय त्या सोर्वेस्पराक सोडून सोर्वेस्परान रोसला पळय ते रोसण्याचीच पुजा कोत्ता. ताचो कारण कितें जावन आसा? तो मनीस खरेपणी म्हणल्यार ओत्मीक रुपान ताजे दोळे उक्ते जावंक ना म्हणून खरेपणी रोसना केला पळय ते सोर्वेस्पराक तो वळखना. एक विशय तुमकां सांगता. सोर्वेस्पोर म्हणटा न्हू, एक अद्भुत विशय हिंगासो लिपोन आसा. आमच्या त्या गांवांत हांव तुमच्या वाशेन एक व्हडल्या शारांत हांव म्हाजें जल्म जावंक ना. म्हाजें जिवीत एके धाकटुल्या गांवांनूच आसलोलें. गांवांत जेन्ना काजार जाता पळय तेन्ना एके बाल्टेन उदक घालून त्या उदकान भांगाराची मुदी तितून भितर घालून ओकोल न्हवरोक थिंगासोर बसोवन ते बालदेन आतां एकेच बरोबर तुमी हात घालान ती मुदी तुमी दवर अशें म्हणटा. ती दोगांय घोव बायलां आतां ते बालदेन हात घालता आनी हे भाशेन कितें करतात? सोदतात. कितें करता तुमी सांगात? सोदतात. सोदप ताचो पळय अर्थ म्हणटा खरेपणी म्हणटा तें सोदप. बरें आसा. खरेपणी त्या वेळाचेर ती कितें करता तुमी जाणाव? सोदतात. हाका चालतेपणीन लोक सोदपाचो फेळ अशें म्हणटा. आनी आतां ताका उतर अशें म्हणटात सोदप म्हणटात. हितून आमी एक विशय शिंगता. आमी जाणा जावनूय ते सोदिना म्हणल्यार सोदल्यार देव पासून मेळटलो ही शिकोण आमी घेता. जाल्यार आयज मनशा कुळान सोदूंक जाय. सोदीत जाल्यार सोर्वेस्पोर पासून मनशा कुळाक मेळटलो. आदाम आनी एवेन सोर्वेस्पोरा विशीं तांच्या भुरग्यांक सांगला म्हणून दोगांयनी एकठांय जावन दोगूय सोर्वेस्पोराशी येता बेटोणी दिवच्याक. पूण हिंगासोर बारकायेन पळयत जाल्यार केन कितलो तो स्वार्थी दिसती पडटात आमी पळोवया. केन आनी आबेल दोगूय मेळोन सोर्वेस्पोराशी आयले. बरें आसा. तिसरे आतां ओड. थोडे दिसा उपरांत केन सोर्वेस्पोर लागीं जमनीची ती पीक तातूंतल्यान ताणें भेट हाडली. खंय आयलो केन? सोर्वेस्पोराशी आयलो. कितें घेवन आयलो? बेटोणी घेवन येयला. रायट? कितें घेवन येयला? आपले भुमीची ती पीक घेवन येयला. कितें तरी घेवन आयला अशेंच बरयला. आतां हाबेला विशीं कितें बरयला तें आतां पाजुया. आनी हाबेलूय आपल्या गोरवांच्या हिंडांतल्यान त्या मेंढरांचो पयलो जल्मल्लो बेटोणी घेवन आयलो आनी ती बरी चोरप ती बेटोणी दिली. पयले पयते सगळ्याकीन बरें चोरबेचें एकदम बोळीश सारकी बरी पळय बेट सोर्वेस्पोराशी तो घेवन येता. कित्याक तो देवाचो एकदमूच मोग कोरी. हांव सोर्वेस्पोराक आतां बेटोणी दिता अशें म्हणून कितें कोत्ता? हांव बरी आसा पळय ती बेटोणी घेवन येता. जायते फावटी विजिटींग आवाज आसा पळय थंयसर थोडी जाणटी पिरायेची म्हणटा पुता म्हज्याच हातीन हांवें तयार केला पुता हो बेसनाचो लाडू मातसो तूं खा अशें म्हणटात पुता. तो बेसनाचो लाडू पळय ते घेवन येता तेन्ना मोगान हाडटना हांव तांकां अशें विचारता तो बेसनाचो लाडू गोड आसतलो वा आसचो ना? एकदम तो गोड आसतलो. म्हज्याच हातीन केला पुता तुज्याच पासत हांवें केला तुवें जरूर ते खावंक जाय अशें म्हणटात. त्या उपरांत मागीर असो तो चाखता. एकदम तो रुचीक आसता. कित्याक म्हजो इतलो मोग कोत्ता पळय ते आवयच्या रुपान ताणी पळय कितें हाडून दिला पळय तातूंत तांचो मोग दिसता. आनी म्हाजे भुरगे पळय तेन्ना लाडू खाता आसतना पापा खरें ते आवयचो तितून मोग दिसती पडटा न्हू अशें म्हणटा. कित्याक मोगान तूं कितेंय तर करीत जाल्यार तें एकदम अद्भुत आसता. जाल्यार आमी मोग केल्यार तें कितें आसता तें मोगान आमी जरूर आमच्या कोडण्यान आमी दाखयता. आबेल सोर्वेस्पोराचो मोग कोत्ता. जायतो तो मोग कोत्ता. त्या पासून ताणें कितें केला? तो सोर्वेस्पोराशी येता पयलो जल्मला घेवन. हांवें एक गोवाय आयकली. रमेश नांवाच्या एका मनशान थिंगा गोवाय दिली. सोर्वेस्पोरान तर म्हाका एक बरी शिर्वीस दिल्यार म्हाजो पयलो पगार हांवें म्हज्या सोर्वेस्पोराक दिलो. कित्याक हो जावन आसा म्हाजो पयलो पगार. हे सगळे पयलो पगार सोर्वेस्पोराक दिलो. त्या भावान अशें म्हटलें म्हजे पयले वर्साचे पळय ते सगळो तो पगार हांवें सोर्वेस्पोराक दिवपाची आशा केला म्हणून आख्खे वर्साचो पगार तो सोर्वेस्पोराक दिलो. कित्याक सोर्वेस्पोरो इतलो हांवें मोग केलो. 5 वर्सां पासून म्हाका शिर्वीस नासली.
म्हाका फावो नासली पळय ताजेकीन व्हडती सर्वेस्पर म्हाका ही सर्वीस दिल्या आनी जोरी तर ह्या वर्सा पासून म्हाका तर सर्वीस मेळना जाल्यार म्हजें कितें जावपाचें. सर्वेस्परान म्हजेर काकूट केली. म्हजे परिस्थितीकीन व्हडती ताणें म्हाका सर्वीस दिली. हें म्हजें आख्खें वरोस हांव म्हजे पागार दितलो. 4 साल 5 साल हांव पागार नासतना जियेला. सर्वेस्परा विशीं तो ताचो मोग. केनाक पळय आपले पिकेंतल्यान कितें तरी तो कसलो तरी भाग तो कसलो भाग तो आमी नको म्हणल्यार कितें तरी व्हरोन सर्वेस्पराक आतां भेट दिवची असलें चिंतून केन आयलो. पूण हांव सर्वेस्पराशी वयता आसतना बरी आसा पळय ती भेटोवणी घेवन वचोंक जाय असलें चिंतून आबेल आयलो. तुमी सर्वेस्पराशी येता पळय तेन्ना आनी ताका भेटोवणी दिता पळय ताजेर प्रगट जाता तूं सर्वेस्पराचो कितलो मोग कोत्ताय. आबेलान ताजे लागीं आसलें पळय तातूंतल्यान ताणें एकदम बरें तें दिलें. हांव तुमकां उगडास कोत्ता हांवें म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराक दिवचे खातीर तोन्ने पिरायेंतल्यान आतां पर्यंत हांव तें खंयसरी गेल्यारूय हांवें जेन्ना म्हजें पाकीट काडल्यार तातूंतल्यान सगळ्याकीन बरें ती करन्सी तातूंतल्यान सगळ्याकीन बरी करन्सी आसा ती सर्वेस्पराक दिवपाचे प्रयत्न केला. पूण केन्नाय धाकटुली नोट दिवपाची हांवें प्रयत्न करूंक ना. कित्याक कारण तुमी जाणाव खरेपणी कितें हांव तें ताका दिता तें म्हज्या पाकिटान ना पूण तें म्हज्या बापाच्या पॉकेटान हांव घालतां जाल्यार तें खंयसरूच आनीक वचपाची संदी ना. हांव केन्नाय म्हजी बायल आनी भुरग्यां बरोबर भायर गेलो तेन्ना हें हांव तुमकां पयशे दिता हें तुमचे लागीं दवर अशें तांकां दिता आसतना ती म्हाका अशें म्हणटा पापा तें तुजेच लागीं दवर अशें थिंगासो तें म्हणटा. हें तें कित्याक म्हणटा म्हजे लागीं आसूं वो तुजे लागीं आसूं ते पयशे आनी खंय वयचे नात तुजेच लागीं दवर ते तूं पापा ते अशें म्हणटात. म्हजो उद्देश कितें तांकां हे 2000 दिल्या उपरांत ते 2000 रुपयान ते घेवन वयतले शॉपिंगाक वयतले व्हडल्याक 2000 आनी ल्हान आसा पळय ताकाय 2000 तुमचेच लागीं दवर अशें हांव म्हणटा. ते म्हणटा नाका पापा 2000 रुपया तुजेच लागीं दवर अशें ते म्हणटात. आनी जेन्ना ते शॉपिंगाक वयता तेन्ना शर्ट पळयतात पॅन्ट पळयतात आनी दुसरे वस्तूय पळयतात आनी ते म्हणल्यार 4-5 हजाराचे आसता. आतां तें जाल्यार कोणें विकतें घेवचें. हांवें वताणी ते 2000 पळय तांचे लागीं आसत जाल्यारू आनी हांव तांकां दिवन हांव कुशीन तर बसलो जाल्यार आनी ते 2000 आतां म्हाजे लागीं आसत जाल्यारू ते वयतले थिंगासर तांकां जाय तें बील घेतले आनी म्हाज्या हातीन दितले. पयशे खंय आसा तुजे लागीं आसा न्हू. आतां हांगासर 2000 दी जाल्यार तांकां खबर आसा 2000च्या वयर देस्पेत करपाक आसचें ना म्हूण ते जाणान आनी ते 2000 ना म्हणून ते म्हजेच लागीं आसा म्हणून एका पापायच्या रुपान तांकां जाय पळय तें विकतें घेवचेंच पडटलें. मातशें तुमी आयकात. सर्वेस्पराक दिता आसतना तुमी अशें चिंतनाका तुमी सर्वेस्पराक दिता म्हूण. जेन्ना तुमी सर्वेस्पराक दिता तुमी कितें म्हणटात तुमी जाणा हें सर्वेस्पर तुजे लागीं आसतना आमकां पळय जें जाय पळय तेन्ना आमकां मेवतलें. हें जावन आसा सोत जाणा जाल्यार कितलें बरें. त्या पासत जेन्ना तूं सर्वेस्पराशी येताय आनी सर्वेस्पराक तूं दिताय गुणगुण करून वो दूख दवरून तुमची भेट दिवपाची प्रयत्न करूं नाका. उदारपणान दिता पळय तांकां सर्वेस्पर मोग कोत्ता म्हूण हें सोत विसरूं नाकात. सर्वेस्परान आबेलाचे मोनाक पळयला आनी आबेलान सर्वेस्पराक बरी ती भेट दिवची ताणें चिंतलें. सर्वेस्परान आबेलाची भेट मानून घेतली. केनूय भेटोवणी घेवन येयलो पूण कितें तरी दिवंक जाय न्हू. आतां आमी दिवया अशें म्हणून कितें ना कितें हाडून तरी ताणें दिलें. सर्वेस्पराक समजलें केनाक म्हजे विशीं मोग ना खरी भोक्ती ना कितें तरी दिवपाक जाय म्हणून तो घेवन आयला. ताजो तो वेव्हार ताका पसंद ना ताजी भेटूय ताका मानोंक ना. सर्वेस्परान आबेलाक आनी आबेलेचे भेटवणीक मानून घेतले तेन्नाच आबेलाक सर्वेस्परान मानून घेतला म्हणून केनाक तें मानोंक ना. केनाक राग आयलो. आबेलाक तेणें मानून घेतलो ताजे भेटवणीक ताणें मानून घेतले जाल्यार केनान कितें करूंक जाय आसलें. ताजें चिंतप ताणें सारकें करूंक जाय आसलें. हांवें सर्वेस्पराक बरी पळय ती भेट घेवन येवंक जाय आसलें. वयल्या वयर बेश्टेच कितें दाखोवंक जाय म्हणून एक भेट घेवन दिली आनी ताचें फळ म्हणल्यार म्हाका बेसांव मेळोंक ना म्हजी उदरगत जावंक ना म्हाका तो मानून घेवंक ना वो कसलो सर्वेस्पर. ह्या भाशेन ताणें शीण केलें पूण हांवें चूक केल्या. ज्या भाशेन सर्वेस्पराक दिवंक जाय तें दिवंक ना. ज्या भाशेन सर्वेस्पराचो मोग करूंक जाय हांवें करूंक ना. ताचें फळ आतां म्हाका नुकसाण जालें. हें गमलें जाल्यार कितलें बरें जावपाचें. आनी त्याच वेळार केनान आपलें तोंड परतिलें. सर्वेस्परान एक संदी दिली. तिका येवन म्हणलें केन तूं कित्याक इतलो उदास आसाय.
अशें विचारतोच. नाजाल्यार आनी कितें करूंक सोरेस्परा? तुवें आबेलाची बेटोणी मानून घेतली, म्हजी बेटोणी मानून घेवंक ना, आनी कितें? तुजें चिंतप सारकें ना. तुका हांवेनूच जिवीत दिला, तुका सगळें बॉल हांवें दिला, तुका ती शक्ती हांवेनूच तुका दिल्या, त्या शेतान काम करपाक तुका भलायकी हांवें दिल्या, सगळें दिता पळय तो हांव. ती तुका जमीन, थिंगासर रोवपाक तुका बी, तें तुका हांवें दिला. सगळें म्हजे कडल्यान तुवें घेवन आनी म्हाका परतून दिता पळय ती समधी येताना तुवें खुशालकायेन परतून दिवंक जाय. हें कितें तुजें रडपाचें? तूं कसलो सुवार्थी? ही कसली कंजूसी? सगळें हांवेनच तुका दिलां आनी तितूंतल्यान खुशालकायेंतल्यान थोडो भाग म्हाका दिवपाक आनी खुशालकायेंतल्यान तूं आतां नाका जालें कोत्ताय? तुजें चिंतप सारकें ना त्या पासत. तुका हांवें मानून घेवंक ना, तुजे बेटोणीकी मानून घेवंक ना, तुजी चूक मानून घे केन. केनाक सोजमीकाय दिवन ताजी चिंतप सारकें करून ताका बरो करचें बोलदेक. पूण केन तें आयकोपाक तयार नासलो. सोर्वेस्पराचे त्या आजीरपणान वचोन कितें केलां तुमी जाणाव? आतां वाचता आयकात. 8वी वोड. 7वे वोडीन सोर्वेस्पर उलयलो. 8वी वोड. तेन्ना केन आपल्या भाव आबेलाक म्हणलें, आनी जेन्ना पळय ते मैदाना आसले तेन्ना केन आपले आबेल तेज्या भावाक चेर मारून ताचो जीव घेता. हें कितलें भिरांकूळ न्हय? सोर्वेस्पराशी येयली. सोर्वेस्पराकूच बेटोणी दिली. सोर्वेस्पराचो ताळो केनान आयकलो. थिंगासतना तो भायर गेलो आनी आबेलाचो जीव घेतलो. म्हणल्यार तुमकां ताचो अर्थ सोजमीकाय मेवली. मंदिरान येता पळय ते सगळे सोर्वेस्पराचे भक्त न्हय. सोर्वेस्पराचे मंदिरान येता पळय ते सगळे सोर्वेस्पराचे मंदिरान येवन तांकां ती भेट दिवन आनी ते भक्त म्हणून अशें चिंतीत जाल्यार केन्यूय एक भक्त आसूंक जालो. कित्याक? सोर्वेस्पराचे आजीरपणान येयलो, ताणें ताका भेट दिली, आपल्याची बेटोणी दिली आनी मागीर उपरांत सोर्वेस्पराच्या आजीरपणान भायर वयताच केनाचें चिंतप दिश्टी पडलें. केनाचें आख्खें जिवीत थिंगासर दिश्टी पडलें. कितें पळय तें? सोर्वेस्पराच्या आजीरपणान भायर वचोन आपलो स्वभाव थिंगा दाखयता. आपल्या भावाकूच तो मारता. असले कितले आयज लोक नान? सोर्वेस्पराच्या आजीरपणान येवन, सोर्वेस्पराक बेटोणी दिवन, सोर्वेस्पराचें उतर आयकोन भायर वचोन सोराची बाटली धरता तसलें ना काय? भायर वचोन मागीर सोरो पिता तसलें ना काय? भायर वचोन आपले बायलेक मारता पळय तसलें ना काय? भायर वचोन आपल्या घोवा कडेन झगडटात तसल्यो बायलो ना काय? भायर वचोन चेडे चेडवा आपले तोंडनी पिड्यार कोत्तात तसली ना काय? आयतारा दिसा आमी भोगता भाशेन जेता. वो एक केनाचो स्वभाव. केन सोर्वेस्पराशी येता, बेटोणी दिता आनी सोर्वेस्पर ताजे लागीं उलयता. भायर वयता जशें कांयच तो नको त्या भाशेन आनी पातकी स्वभाव थिंगासर तो दिसता. आपल्या भावाक जिवेशी मारता. ताचो अर्थ म्हणल्यार तो सोर्वेस्पराच्या आजीरपणान येवप, थिंगासर बेटोणी दिवप, ताजें सगळें आयकप, हातूंतल्यान तितून कांयच ताजे भितर तो बदल हाडूंक ना, तो बदलोंक ना. म्हटल्यार दर एक फावटी मंदिरान येवनय आनी सारके रितीन तुवें तुजी ती बेटोणी दिवनय आनी तुजें मन तो सारकें ना आनी जरी तर तुजें मन तूं तें बदलिना, मंदिरांतल्यान भायर सरल्या उपरांत केना भाशेन पातकी जिवीत तूं जियेतलोय. केना भाशेन तुजो राग, तुजें कामचारपण आनी तुजें नाका जालेलें, तुजी ती नाटकाय, तुजें तें फोटिंगपण आनी तूं सगळ्यांक फटयता पळय तसलें जिवीत तूं भायर दाखयतलोय. आनी अशें तूं भायर दाखयता तेन्ना सोर्वेस्पर कितें करता जाणा? केनाक तो देखता, श्राप दिता. केन, तूं येडटा तसलो जातलोय. एके कडेन तूं अस्थिर आसचो नाय, खंयसरूच तूं स्थिर आसचो नाय. तूं आख्खें जिवीतभर हिंगा थिंगा येडोत आसतलोय. श्राप दिले सोर्वेस्परान. सोत्राय दवर. एके वाटेन सोर्वेस्पराच्या आजीरपण येताय, ताका भेट दिताय, ताजें तें उतर आयकोताय. परतून तूं मागीर भायर वयताय. केना भाशेन तुजें पातकी जिवीत तूं जियेताय. तुका जाय तें करपाचें तसलें जिवीत तूं जियेताय जाल्यार तुज्या जिवितांत तूं खंयसरूच स्थिर जावपाक जावचें ना. कामाचेर तूं स्थिर आसचो नाय, वेपारांत तूं स्थिर आसचो नाय, तुज्या फामिलीन पासून तूं स्थिर आसचो नाय, जोडीन तुजी स्थिर आसची ना, तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान पासून तूं स्थिर आसचें ना. तूं खंयसरूच स्थिर आसचो ना. ताजें कारण कित्याक कशें? तूं सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान केनाचो स्वभाव घेवन जियेताय. आयज आमच्या मदें कोणूय केना भाशेन तुमी जियेचें न्हय. आबेला भाशेन
सगळे तुझ्या मनान सर्वेस्तर मोग कर आबेला भाशेन ते मोगाक कोडण्यान दाखय आबेला भाशेन देवाक तू मानवलोलो जा 6 वर्सां आतां जालीं आयज पासून आबेल जायत्या लोकांक तो आशिर्वादाचें कारण जालो पूण कैन तो सारको शिरापुरतो उरलो आबेला भाशेन तुका सर्वेस्पराक मानवलो जावन तूं सर्वेस्पराचे बेसांवाचें बेसांव जातले काय वो कैना भाशेन 2 भाशेचें जिवीत जियेतलोय एके वाटेन सर्वेस्पराचे आजीरपणां येतात आनी ताका तूं भेटूय दिताय भायर वचोन तूं नाटकाचें जिवीत दिता आनी राग तूं दाखयताय ताजी सजा तूं भोगतले आनी येता तसलें जिवीत तूं जियेतले काय तुजी खोशी मागणें करुया पवित्र सर्वेस्परा बापा कैनान पयलो पूत कसो ताणें जल्म घेवनूय ताका दिल्ली पळय ती जबाबदारी ताणें पाळूंक ना आपले भावाशीच ताणें ती द्वेस करून ताका नाका जालेलें केलें शेवटाक ताका जिवेशी मारून तसलें खोटेपण केलें ताजें मन तिंगा दिश्टी पडटा आतां कोश्ट करून तिंगा काम करचें पडटा कित्याक त्या दिसा दादोशी ना आनी त्या जिविताचें कारण आयज मनशांक इतले कोश्ट करचे पडटा आमची भलायकी आनी आमचें ओत्मीक जिवीतूय तें सगळें दिवनूय कितली आमी मिनत करूनूय कसलोच फायदो ना म्हणून पयली सुवात आमचे ओत्मिकाक दुसरी सुवात आमचे भलायकीक आनी तिसरें पळय तें मोलादीक आमच्या पयशांचे बाबतीन असली स्थितीन आमी थिंगासर रावचें आमकां तूं आदार कर कैना भाशेन वयल्या वराची भोगती वयल्या वराची भेट आनी वयल्या वराचें जिवीत आनी भायर सोरोन तें पातकीन जिवीत आमकां नाका बापा आबेला भाशेन सगळ्या मनान तुजो मोग करून आनी तुज्या आजीरपणान खुशालकायेन आनी संपूर्ण मनान तुका बरी आसा पळय ती भेट दिवन येता ते पिळगेक एक आशिर्वाद जावप असलें जिवीत दिवपाचें आमकां सौभाग्य दी म्हूण जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा आमेन Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.